फ्रांसीस डिसोजा वेल्साव पाले. म्हाका सकाळी 4:30 वरांचेर एक फोन येयलो तुगे शॉपार कोण आसा म्हणून. जरी तर मुगे शेजाऱ्याक घेवन हांव रोखडो धांवन येयल्यार मुगे शॉप ओपन आसलेलो. मुगे कॅश वयली थोडे आसलेले ते आनी गुड्स वयलो एपार. आनी सायडी दोनी शॉप आसलेली ती बी फोडले. लॉक काडले एकल्याचे सारकें ओपन केला. आनी मुगे डॉक्युमेंट आसलेले थिंगा. आतां हांव नको मुगे डॉक्युमेंट केसले मुगे घराचे डॉक्युमेंट आसता हिंगा मुगे शॉपाचे आसता लायसन्स आसता. आतां हांव नको मुगे तकली सारकी ना. खंय पडल्या येवं जाय मागीर पुलीस रिपोर्ट दिला मुगे तशें जाला म्हणून ते इन्क्वायरी करून गेले. हेजे प्रमाण मुगे डॉक्युमेंट कितें जाय ते सांगतलो. हांव सकाळ 4:30 येतालें तेजो हांवें तेगे शॉप ओपन आहा तें चोयलें आनी हांव टर्न मारून परतून येयलें. थिंगसो हांवें ताका फ्रांसका फोन मारलो तुजें शॉप ओपन आहा म्हणून आनी तो येवपा पासून हांव हिंग रावलें तर मागीर तो धांवलो कोण आसलो तो करवालो तेज बरो येयलें तेका आख्खें फोडून आसलेलें सगळें आख्खें सगळें काळा दोनी मागीर सायडी शॉप चॅक केलें जाल्यार सगळें आख्खें फोडून आहा मागीर पुलीस येवन बी सगळें जालें म्हणटरी मेडिकल टिमीन आतां सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हें मुगेलें भावाचें शॉप फ्रांसकाचें आनी तेंकोन 2 शॉप आहा. एक वेल्सापाली स्पोर्ट्स क्लब आनी दुसरो आनी एक टेलर आसलो तो आतां ना संपलो तो तेजें शॉप. आतां भावान म्हाका फोन केलो 5 सुमार आनी म्हणपा लागलो आपल्यागे शॉपाचेर येयलो. आपल्याक कोणें फोन करून सांगलो आपल्याक शॉप चोलो मागीर आमी येयले हिंगा. आमी येयले जाल्यार पळयलें जाल्यार हें सगळें एक अवचित म्हणजे तेगे लॉक कातून ना ते सायडी ते सारकें निकळून काडलां. सो हितून कितें दिसता किंवा एकलो चोर न्हू हे एक 2-3 जाण पूण आसपाक जाय. कित्याक तेजो सामान वयलां किंवा एक सिगरा पॅकेट पळोवं मेळ्ळो. सो हें सगळें जालां ते भाशेन म्हणजे हे आमचे लोकल न्हू. कित्याक आमकां अशें दिसता कित्याक हें दुसरें शॉप आहा पयलीं स्टार्टिंगाक तें कितले वर्सां जाले बंद आहा आनी सगळें खबर आहा तितून कांय ना. सो हें काम सगळें मायग्रंटांक. ते मायग्रंट जेन्ना हे रस्त्याचेर भोंवताय रात दीस तांकां कोण विचारना तेंचें कांय वेरिफिकेशन ना. सो हेजेर आतां हें जालां कितें आनी मुखार जावपा नाका देखून आतां केसा येयल्लो पंचनामा करपाक वेगळीचो. सो ताका हांवें सांगलां की आमी एक टायमार कितें केलें आमी जायते युथां तयार केल्ले आनी जेन्ना रातीचे हे कोण 12 एका भोंवताय तांकां आमी पुलिशे फोन करून आपयताले आनी तांचें वेरिफिकेशन करून वयताले. आतांय तशेंच आमचे जायती बस स्टॉप आहाय तितून हे मायग्रंट येताय न्हिदताय. आमी चुरचूर येप मगो अशें म्हणून आमी ओगे रावताले. पूण आतां आमी ते पुलिशे सांगलां जे ते मायग्रंट ते न्हिदले आमी तुमकां कॉल करतले आनी तुमी हे तेंगेलें वेरिफिकेशन कोरात नाजाल्यार तें व्हरून तुमगे